सुरवातेक आमी बरें कांतार आयकलां, बरें हिम आयकलां, ये जेजू. म्हळ्यार आमी बाळोक जेजूक आमच्या काळजान वा आमच्या जिवितान आपयतात. जेजू, बाळोक जेजू, जेजू म्हणल्यार आमकां सगल्यांक खबर आसा, जावं भुरगीं, जावं तरणाटी, आमी आमच्या जिवितान पळयल्यात. आमच्या घराब्यान ती आसात, भुरगीं आसात, तरणाटी आसात, जेनझी आसात, ही सगलीं आमच्या घराब्यान आसात. आनी ही भुरगीं तरणाटी ही सारकी अजापांची. म्हळ्यार हांव पळोवंक गेल्यार टॅक्नोलॉजी व्हेरी गूड. दे आर टॅक सेवी. म्हळ्यार जोरी तूं तांकां सांग आमकां इंगोल्ल्यान दुसऱ्या जाग्याचेर वचोंक जाय, ते GPS रोखडे घालतले. जोरी तूं तांकां सांग आपणाक कितें ऑर्डर करूंक जाय, स्विगीसून आतांच ऑर्डर करतले. दे आर व्हेरी गूड एंड दे आर एक्सलंट पळोवंक गेल्यार. दुसरी वस्त म्हणल्यार दे आर इंडिपेंडंट लर्नर्स. म्हणल्यार आतां युट्यूबाचेर बिश्ते पळयल्यार जेवण कशें करपाचें बिश्ते ते पळयतात आनी ते कॅन डू. लायक कितें शिकोवंक जाय तांकां, खंयचोय कोडिंग शिकोवंक जाय, युट्यूबाचेर ते पळयतले आनी आमच्यो सुबेज ते बरें करतले. धाकटी भुरगीं पासून पळयल्यार रोखडो मोबायल, रोखडो टॅक्नोलॉजी करून शिकतात. तिसरी वस्त म्हणल्यार पळोवंक गेल्यार भुरगीं ओ यूथ आर व्हेरी क्रिएटीव. लायक न्हू आतां हिंगा पासून फुलां आसात, बेश्टो एक मोबायल करून बरो रील करूं येता, लायक न्हू बरो फोटो काडून, लायक न्हू दे आर व्हेरी क्रिएटीव. हेंचे कापडां पासून तुमी पळोवंक गेल्यार इट्स डन विथ अ व्हेरी गूड स्टायल. ओके, दे आर व्हेरी क्रिएटीव. यूथ आमी पळोवंक गेल्यार वा भुरगीं आमी पळोवंक गेल्यार लायक तेमी हिसाबचे नात. अरे तूं खंयच्या गांवांचो, ह्या हितूंतलो, दुसऱ्या शारांतलो, तेमी हिसाबचे ना तुका. तूं नॉर्थ गोवा, तूं सावथ गोवा, तांकां पळोवंक ना तूं खंयच्या रिलीजनाचो. दे आर ऑल टुगेदर. लायक भुरगीं पळोवंक गेल्यार तेमी विचारिनात तूं खंयच्या धर्माचो, तूं खंयच्या कल्चराचो. दे आर टुगेदर. आनी जायते फावटी आमी पळोवंक गेल्यार एनवायरमेंटा पासत जायते फावटी तांचो उलो आसता. लायक न्हू तेमी म्हणटले, लायक न्हू हेचे पासत झाडां कातरलीं तेमी उलो घालतले. हांव अशें पळयतां की हे यूथ ओ भुरगीं कितलीं बरीं आमच्या घराब्यान. आनी आयचो थीम आसा जाणट्यां पासत. आनी हांव चिंता जाणट्या पासत कित्याक मागोया, जाणटी कित्याक जाय. लायक न्हू ChatGPTचेर वचोन भुरग्यां लागीं शिकों येता. लायक रोबोट्सून तांकां करूं येता. आमी पळयता LCD आसात, फुडल्या टायमार रोबोट पासून मीस म्हणजे वाचप करूं येता तेंचे लागीं. ओके, ह्या सिट्युएशनान जाणटी कित्याक जाय. एकलो पाप साहेब म्हणटा जाणटी म्हणल्यार दे आर रूट्स. ते मून, जोरी तो तूं ते मून कातरले ते आख्खे झाड वो आख्खे सोसायटी सुकोल पडटले. जोरी तर आमी जाणट्यांक रेस्पेद दिनात जाल्यार आख्खी आमची सोसायटी जमनीचेर पडटली. जाणट्यांची क्वॉलिटी म्हणल्यार कितें, दे आर स्टेबल. तूं खंयचे जाणट्याक विचारीत ते सांगतले आमी 30 वर्सां ह्या बँकान काम केल्यात, आमी 40 वर्सां भायर केल्यात आनी मागीर पडत येयल्यात. ओ तेमी सांगतले पळय, तेमी आपलो आख्खो घराबो जावं नातरां जावं भुरगीं तांकां सगल्यांक बारोबो दवरतलीं. जोरी तो जाणटो मेलो भाव सेपरेट, घराबो सेपरेट, पूण ही जाणटी सदांच बारोबो दवरतलीं. जाणटी म्हणल्यार बायल म्हणटली आपणाचो गोप येता पूण दुसरे वस्तूंनी बरो आसा. जाणटी म्हणल्यार ते विश्वासी रावतात. जाणटी म्हणल्यार दे गिव स्टेबिलिटी इन द सोसायटी. दुसरी वस्त म्हणल्यार जाणटी म्हणल्यार तांचे जिवितूच तांचे मेसेज. आतां तुमी विचारीत, आतां थोड्यांक विचारलें हांवें एकले जाणट्याक विचारलें मातशें येवंक खाता न्हू, बेगीन पावले तुमी येवंक खाता. ते म्हणलें आमी सदांच शेतान वयताले कामांक 4:30 5. नॉर्मल आमकां. जोरी तो तूं कोणूय बँकान वा तितून डॉक्टराक विचारीत, कोण आदलो डॉक्टर, तेचे हितून चिटींग ना. एक डॉक्टर आसतलो एका गांवांत आनी तो जाणटो म्हणल्यार सारको जाणवायेचो, फोटी वायट करचो ना. जावं तो लॉयर आसत, तो बरे भाशेन जियेतलो. जाणटो म्हणल्यार एक बरो तेचे जिवितूच ताचे मॅसेज. तिसरी वस्त म्हणल्यार म्हाका दिसता जाणटो म्हणल्यार एक जाणवायेचो मनीस. लायक आतां आमकां युट्यूबसून शिकोवंक पडटा. जाणट्याक ताका सगळे डिशीज खबर आसा. एक जाणटी बायल जो घरांत आसत शामाय
तेका कोई सान्नां करूंक जाय, कोय सोरपोतेल करूंक जाय, सगलें कितेंय तूं सांग तेका, कितें बिबींग करूंक जाय, दे नो एवरीथींग. जाणट्याक सोशल मिडियाची गरज ना, ते पर्सनली वचोन तुजे लागीं इसादतात. ते घोराबो बारोबो दवरतात. दे डोंट रिक्वायर द सोशल मिडिया. ते पर्सनली वचोन ती पळय कोत्तात. त्या पासून आमी पळोवंक गेल्यार जायत्यांची आदली जी आसतात तेंचे काजारबा जाणट्यांनीच लायलेले. आतां सोशल मिडिया वचून पासून इट बिकम्स डिफिकल्ट. आनी लास्ट म्हणल्यार जाणटी आमकां शिकयतात कितें त्याग म्हणल्यार वॉट इज द मिनींग ऑफ सॅक्रिफायस, ही जाणटी शिकयतात. म्हाका दिसता आयज आमी नॉयनान आहात सान फ्रांसीस शावेराचे आनी फर्स्ट वीक ऑफ एडवंटान आसा. लायक आयचे वाचपाय पळयल्यार आमकां सांगता आमी तयार जायात, लेट अस प्रिपेर आवर सेल्फ. हे 4 वीक इग्रोज आमकां दिता आमची तयारी करपाक. सान फ्रांसीस शावेराक टायम मेळोंक ना तयार करपाक. ताका सांत इनासान सांगलें तूं फाल्यां वच, इंदिजाक वच, आनी तो फाल्यां गेलो. आमकां देवान 4 वीक्स दिल्यात, 4 हफ्ते दिल्यात आमकां तयारी करपाक. जेन्ना सान फ्रांसीस शावेर येयलो तो आपणाची तयारी न्हू, दुसऱ्यांक तयार करपाक येयलो. आनी आयचे शुभ वर्तमान आमकां सांगता 2 जाण उरतले, 3 जाण वयतले. सगल्यांक सान फ्रांसीस शावेर येयलो सगल्यांक तयार करपाक. आमच्या घोराब्यांनी आमी सगल्यांक तयार करुया ह्या जेजूक आपणाच्या काळजान घेवपाक क्रिस्मसाच्या वेळार. कसली तयारी ती? म्हाका दिसता सान फ्रांसीस आनी हे आमकां शिकयतात की हो पर्सन ऑफ जिजस, हो जेजू आमकां अणभवूंक जाय. तांचे जिविताचो मुखेल हेतू म्हणल्यार जेजूक अणभवूंक जाय. हो जेजू जो स्वर्गार आसलो तो मनीस जालो. हो जेजू जो मनीस जालो, जो आमचे भाशेन जियेलो, आमचे भाशेन जियेलो, लोकांक बरें केलें, खुर्सार तो मेलो, पुनर्जीवन जालो. हो जेजूचो अणभव आमकां घेवपाक आमकां तो आपयता. आनी हो अणभव म्हणल्यार कितें? जितलो आमी ताका ताचो अणभव घेता, जितले आमी तेचे आमी तेची ओळख घेता, तितले आमी ताच्या मोगान पडटा. आनी जितले आमी ताच्या मोगान पडटा तितले आमी ताचे भाशेन जावंक सोदता. हो जेजू म्हणल्यार हो रियल पर्सन, हो आमचे भाशेन एक रियल पर्सन. सान फ्रांसीस शावेर, सांत इनासान ह्या रियल मनशाक अणभवलो. हो तो रियल मनशाक तेमी दुसऱ्यांक दिवपाचो प्रयत्न केलो. आमच्या जिवितांत जायते एम्बिशन आसतले, जायते दूख, जायते त्रास, जायते कोश, जायते बरे. हो रियल पर्सन ऑफ जिजस आमकां आपयता हेचेवन सुबेस वच. ही कॉल्स अस टू रायज अबव दीस, टू एक्सपिरियन्स. हो आमकां आमचे कितें वस्त आसा तें कोत्ता, तेचेवन सुबेस आमकां आपयता एक बरो मनीस जावपाक. आनी सान फ्रांसीस शावेराक हेच आपोवणें ताच्या जिवितांत ताका दिसलें. तेचे जायते एम्बिशन्स आसले, पूण जेजून ताका ह्यो पर्सन ऑफ जिजसान ताका आपयलो आपणाच्या जिवितांतल्यान वयर सरपाक. सान फ्रांसीस शावेर येवंक ना एक एडवेंचर टूर को, पूण तो येयलोलो हिंगा जेजूचो जो अणभव तेणें एक्सपिरियन्स केला तोच अणभव तो दुसऱ्यांक दितलो. ते पासून आमी हांगासरूय पळयतले जेजू मुखेल आसा. द पर्सन ऑफ जिजस. फ्रांसीस झेवियर इज नॉट द मेन पर्सन ऑफ जिजस. ते पासून हिंगा बेसिलिकाचें नांव बेसिलिका ऑफ फ्रांसीस झेवियर न्हय, बेसिलिका ऑफ बॉम जिजस. आमी पळोवंक गेल्यार वयरूय बेसिलिकाचे वयर IHS जिजसाचें नांव. जरी तर आमकां लास्ट टायमाचे एक्सपोजिशनाचे उगड आसा, फ्रांसीस शावेराचे वयर एक बरो खुरीस आसलो. आनी त्या पासून हिंगाय आमी पळोवंक गेल्यार जेजू इज मेन. सान फ्रांसीस शावेराक जरी तर आमी विचारले कोण मेन, तो आमकां सांगतलो आमच्या जिवितांत जेजू मेन. त्या पासून हे सोसायटीचें नांव पासून सोसायटी ऑफ जिजस. ह्या सोसायटीचें नांव तेमी धरूंक ना लॉयला व फ्रांसीस झेवियर, तेमी नांव दवरलें सोसायटी ऑफ जिजस. आनी ह्या सोसायटीन 212 सांत आनी भाग्यवंत आसात. हे 400 वर्सांनी सुमार 212 भाग्यवंत आनी सांत आसात.
आनी ह्या 212 भाग्यवंत आनी सांता मोदेकार 183 आर मार्टर्स. म्हणल्यार फकत 30 जाण फ्रांसीस झेवियर पासून मार्टर न्हू, पूण 30च जाण लायक नॉर्मल डेथ तेमीन एक्सपिरियन्स केले. म्हणल्यार ह्या सोसायटीचो ह्यो सेंट फ्रांसीस झेवियराचो मेन हेतू म्हणल्यार आमकां अनुभव मेळपाक ह्या पर्सन ऑफ जिजसाचो. ह्यो पर्सन ऑफ जिजस आमकां बदलूंक जाय. ते पासून आमी हांगा पळयतात ते व्हॉलंटियर्स, जायतो लोक चलोन येतात, जायतीं जाणटीं आसात. ती कित्याक येतात? तांकां आमी कांय दिनात. फकत एकूच एक्सपिरियन्स आमी दिवंक सोदता, तो म्हणल्यार पर्सन ऑफ जिजस. ह्यो पर्सन ऑफ जिजस आमकां बदलूंक जाय. आमच्या जिवितांत जोरी तर आमी पळोवंक गेल्यार आमच्या जिवितांत जायते फावटी नेबरांचे त्रास, जायते फावटी आमचे दुयेंस, जायते फावटी आमचे एम्बिशन्स, जायते फावटी भुरग्यांचे जावं जाणट्यांचे कितें ना कितें त्रास आसतले. पूण ह्यांचो मेन गोल आसलो म्हणल्यार ते पर्सन ऑफ जिजसान तांचो कब्जो घेवपाक, तांचें जिवीत बदलपाक. आनी त्या पासून ते दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी गेलेत. डिफरंट भाशा तांकां शिकोवंक पडले. तांकां जायते फावटी कळो नासले. डिफरंट लँग्वेज, डिफरंट जेवण, डिफरंट जाग्यांचेर ते गेलेत. पूण एकूच वस्त तांकां मोटिवेट केलें, आनी तें म्हणल्यार द पर्सन ऑफ जिजस. तो जेजून तांच्या जिवितांत तांकां घोटाय दिली. आयज आमी हांगासर येयल्या. म्हाका दिसता मुखेल वस्त म्हणल्यार जाणटीं हांगा आहात तांचे बेसांव घेवपाक, जाणट्यांचे बेसांव घेवपाक. कित्याक तांचे बदल तें नासतना आमचें जिवीत कांयच न्हू. आमी हांगासर येयल्या सान फ्रांसीस शावेराचे बेसांव घेवपाक. आनी आमी हांगासर येयल्या ह्या जेजूक अणभवपाक. ह्यो जेजू जाणें फ्रांसीस झेवियराचे जिवीत बदललें, तो आमचेय आनी आमच्या घोराब्याचें जिवीत बदलूं आनी आमच्या घोराब्याचेरूय आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमेन.